सगळ्यांक नमस्कार. डॉक्टर रजत तालक हांणी बरयल्ल्या पथ ह्या कविता झेल्याच्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो हांगा घडून येता. हांव रमा बोरकार तुमकां सगळ्यांक ह्या सुवाळ्याक हुनहुनीत येवकार दिता. संजना पब्लिकेशन्स गेली 27 वर्सां पुस्तक प्रकाशनाचो वावर करता. फक्त कोंकणीनच न्ही तर मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश मेळून 250 पुस्तकां जवळ आज मेरेन प्रकाशीत जाल्यांत आनी तातलींच 210 एमेझॉनाचेर सुद्दां उपलब्ध आसात. मागता बाब दिनेश मणेरकारा लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. आयच्या ह्या सुवाळ्याक जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन माये मोगाचो येवकार आनी रजत तालक आनी तांचो घराबो हांच्याय वतीन माये मोगाचो येवकार. जे लोक दनपारच्या सेशनाक आशिल्ले 3 ते 5 तांणी अणभवलां आसतलें रजताचें गिन्यान कितलें आनी आज रजत खंय पावला आनी एक नवी दिशा आयच्या तरणाट्या भुरग्यां खातीर कशी तांणी ही दिशा आपणावची ह्या बद्दल एक तांचो इंटरव्यू जालो. गिन्यानाचें नवें दालन उक्तें जालां आनी तें आज रजतान तुमच्या मुखार उक्तें करून दाखयलां. रजताचो आयचो पथ हो कविता संग्रह एक वेगळोच कविता संग्रह. तातूंत घडये तुमकां पारंपारीक जशी कविता आसता तशी मेळची ना, वेगळे तरेची मेळटली. आयचो तरणाटो ज्या तरेन बरयता, ज्या तरेन विचार करता आनी ताका जे प्रश्न पडटात समाजा संबंदान वा आपल्या भोंवतणी आशिल्ल्या लोकां संबंदान ते उक्तावपी आनी आपल्या मनांतलो जे मनांतलें कुवाडें आसा तें उक्तावपी असो कविता संग्रह आज हांगा उजवाडाक येता. ह्या खातीर रजताक परबीं. आयच्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हणून भोवमानेस्त भाई मावजो लाभल्यात. ज्ञानपीठकार भाई आनीक गोंयचें भुशण म्हणटा हांव तांकां. आनी जे भारतांतल्या इतर राज्यांनी किंवा इतर भाशांनी सहजपणान शक्य जायना, कारण तांकां ज्ञानपीठ मेळिल्ले तांगेले लोक मेळप खूब कठीण. पूण भाई आमकां सदांच सोंपेपणान मेळटात आनी केन्नाय इन्विटेशन दिलें जाल्यार केन्नाच खंयच्याच इन्विटेशनाक ना म्हणनात. ते मागीर माचयेर बसपाचें आसूं वा ऑडियन्सां बसपाचें आसूं. भाई तुमकां आयच्या ह्या सुवाळ्याक मनकाळजा सावन येवकार. आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त साईश पायणेकार, एक बरे गीतकार आनी सदांच असो फाटल्यान रावपी पूण बहुआयामी व्यक्तिमत्व. खूब बरें दिसलें आज साईन आयचें हें इन्विटेशन एक्सेप्ट केलें आनी आज हांगा मानाचो सोयरो म्हणून हजर रावलो. खंय तरी आतां जाणट्या फाटल्यान साई म्हणटलो आपुणूय जाणट्या पडपा जाल मरे म्हणून. नवे पिळगेन हें सगळें सांबाळपा जाय आनी तें साईच्या रुपान आमकां दिसता. अशेंच नवे नवे भुरगे ह्या माचयेर येवचे आनीक तांणी मुखावेली ही कोंकणीची गुडी खांद्यार घेवन मुखार व्हरची. साई तुकाय आयच्या ह्या सुवाळ्याक येवकार. रमा बोरकार. हांव रमा बोरकार म्हणटना मातसो घुस्पता कित्याक रमा तळवडकार म्हणटा तें नांव तोंडाक सामकें बसलां. आयचें सूत्र निवेदन करपी तुकाय आयच्या ह्या सुवाळ्याक येवकार. आनी तुमी हांगा जे जमल्यात मोठे संख्येन, एज अ पब्लिशर हांवें 10-12 लोक घेवन बसून प्रोग्राम केला आनी हावसफूल अशें जाल्ले हॉल असोय घेवन असोय प्रोग्राम केला. आज हांगा इतले लोक जमिल्ले पळोवन खूब खोशी जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमकांय सगळ्यांक मनकाळजा सावन येवकार. आनी रजता भशेन तुमचे कडल्यानय जे तरणाटे आसात तांचे कडल्यान आनी जाणटीं आसात तांचे कडल्यान आपल्या अणभवाचें कथन करपी आनी तरणाट्यां कडल्यान नवे नवे विचारांचें लेखन पुस्तक रुपान येवचें त्या खातीर संजना पब्लिकेशन्स सदांच
पब्लीश करपाक तयार आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एडवोकेट उदय भेंब्रेबाब आज आमचे मानाचे सोयरे म्हणून येवपाक आशिल्ले, ते कांय कारणाक लागून उपस्थित रावंक शकले नात. तांणी ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरयल्या आनी तांतल्यो 2 वळी मुजरत हांगा म्हाका वाचीन दिसतात. ते म्हणटात, रजत तालकाचो हो पयलो कविता झेलो. अमेरिकेंत रावूनय तो कोंकणी काव्याची सेवा करता हे खातीर ताका परबीं. अशी सेवा करपाचो गूण ताणें केळोवचो अशी माये मोगाची सुचोवणी. उतरांच्या येवकारा उपरांत मागता डॉक्टर रजता लागीं तांणी आयच्या मानेस्तांचें फुलां आनी भेटवस्तू दिवन स्वागत करचें. मुखेल सोयरे भोवमानेस्त भाई मावजो, पुस्तकाचेर उलोवपी आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त साईश पायणीकार, प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश मणेरकार, देव बरें करूं. फुडले सुवातेर मागता मानेस्ता लागीं तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. देव बरें करूं सगळ्यांक. रजत तालक हो मडगांव महिला नूतन शाळेचो माजी विद्यार्थी. NIT सुरतकल हांगा इंजिनियरींग, IISc बँगलोर हांगा मास्टर्स करून ताणें MIT बोस्टन सारख्या जगप्रसिद्ध इन्स्टिट्यूटांक PhD केली. ते उपरांत पोस्ट डॉक्टरेट मेळयली आनी सद्या तो रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून MIT हांगा आसा. इतल्या उंचेल्या पावण्यार आसून लेगीत गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांक आपूण कशे रितीन गायड करूंक शकतलो हाजेर ताचो विचार सदां चालूच आसता. आनी देखूनच गोंयांतल्या तशेंच भारतांतल्या विविध इन्स्टिट्यूट्सान वचून तो सब्जेक्ट रिलेटेड व्याख्यानांनी वांटेकार जाता. मागता डॉक्टर रजता लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत व्यक्त करचें. पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें, तुमी सगळीं जाणां पावलीं, ताच्या खातीर तुमचे खूब आभार मानता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार पयले फावट कोंकणी भाशण करता, कितेंय वयर सकयल जाल्यार समजून घेवचें. हांवें केन्नाच कोंकणीन भाशणां करूं ना. तर म्हाका 3 गोश्टींचेर सांगपाक जाय. पयली गोश्ट म्हणल्यार हें पुस्तक घडलें कशें, कित्याक ती चडसो समज आसा की हांव तर इंजिनियरींग करतालो, मॅथमॅटिक्स करतालो, हें कोंकणी पुस्तक मदींच कशें आयलें. सो तें घडलें कशें ताचेर इल्लें सांगता. ताजे नंतर पथ, हें पुस्तक कित्या बद्दल, ताचें नांव पथ कित्याक, आनी कश्यो कविता आसा ज्यो तुमकां वाचपाक मेळटल्यो, आनी ताजें कारण कितें तुमचे म्हणसर हाडपाचें. कित्याक नाजाल्यार म्हज्यो त्यो पर्सनल कविता डायरीन बरयल्ल्यो आसताल्यो. आनी तिसरी गजाल, की तुमी सगळीं आयल्या, मातशें मनोरंजन करचें म्हणून 1-3-4 कविता वाचून दाखयता. तर पयलें पुस्तक घडलें कशें. सर हांव ल्हान आसतना केन्ना अशें कोंकणी बरोवना, मराठी बरोवना, इंग्लिशानूय बरोवना, कविता कथा कांयच बरोवना. सुरतकलाक गेलो तेन्ना मातशी वाचपाची संवय जाली आनी हांव चड नॉन फिक्शन वाचतालो. म्हाका फिक्शन तितलें आवडनाशिल्लें. म्हाका असल गोश्टी कश्यो आसता, कितें चलता तें समजून घेवपाची चड इच्छा आसता. सो नॉन फिक्शन खूब वाचप जातालें. सुरतकलच्यान IISc आशिल्लो मागीर, थंय आनी वाडलें. थंय एक टाटा बूक हावस म्हणून आसा, तें खूब प्रसिद्ध बूक स्टोर थंयच्या जाग्याचो आनी इंडियेभरचो. सो इंडियेच्या खंयच्याय शास्त्रज्ञांक जर विचारत जाल्यार IIS इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सान टाटा बूक हावसान वचून तसाच पुस्तकां येतात. सो ताजो आनी फायदो जालो, आनी गोश्टी वाचपाक मेळ्ळ्यो. सायन्स टॅक्नॉलॉजीच्योच न्ही तर ताज्या भायल्यो सुद्दां. ताजे नंतर IIT बॉम्बे गेलो, अनुभव आनी वाडलो. पूण मागीर MITन पावतकीर, सो इतले म्हणसर हांवें कोंकणी बरोवना, कांय करूं ना. पूण MITन पावतकीर म्हजे तकलेन इल्ल्यो सुचपाक लागल्यो म्हाका कोंकणी ओळी. आतां त्यो एखाद्री म्हज्या वाचनाच्या खातीर आसत, एखाद्री आयुश्यान कितें एक्सपिरियन्स केला ताच्या खातीर आसत, किंवा इतले पयस रावता आमच्या कल्चरा कडल्यान ताज्या खातीर आसत. मे बी तो सगळ्यांचो मेळूनय गोश्ट घडली ती. पूण म्हाका त्यो सुचताल्यो मागीर ओळी. हांव बरयनाशिल्लो.
पूण एक 6 म्हयन्यांनी मागीर त्यो पेन डावन करपाक लागल्यो, सुचल्यो रोखड्यो पेन डावन केल्यो, मदीं खंय वाटेर चलतनाय सुचताल्यो, त्यो उबोच रावन फोनाचेर पेन डावन करतालो. सो तें जालें. आनी मागीर वाचून दाखयतालो, सियाक वाचून दाखयतालो, म्हणजे आज्जेक वाचून दाखयतालो, घरच्या लोकांक वाचून दाखयतालो. तांकां आवडटाल्यो. पूण मागीर 2016 एक गजाल घडली. हांव गोंया आयिल्लो आनी म्हणजे बापायन म्हाका सांगलें आपूण गव्हर्नरागेर वचपा आसा, कितें स्वच्छताचें कितें काम आसा, सो तुवें केन्ना गव्हर्नर घर पळयलां? हांवें म्हणलें हांवें पळोवना. सो हांव येता. सो हांव ताजे बरोबर गेलो. आतां तेन्ना गव्हर्नर मृदुला सिन्हा ती बसल्या आनी तो कितें उलयता आनी हांव पॅसीव लिसनर बशिल्लो. आनी तिणें मदींच म्हणलें आनी हांवें सगळें तेन्ना म्हणल्यार कोंकणीचें वाचलां, म्हणजे इतिहास वाचला, कोंकणीची स्ट्रगल कितें आशिल्ली आनी 80s राज्यभाशा सुद्दां नाशिल्ली. सो ती उलयता उलयता तेच्या मदींच म्हणलें की हमने स्वच्छता पे कविताएं लिखी हैं म्हणून. आनी तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान जस्ट भायर आयलें की तुमी जर स्वच्छताचेर कविता बरयल्या जाल्यार तुमी ती कोंकणीन करून घेवपाक जाय, कित्याक आज म्हणसर गव्हर्नर आनी सेंट्रल रिप्रेझेंटेटीव असो कोण ना जाणी कोंकणीन बरोवन घेतला. आतां हें हांवें म्हणलें पूण म्हाका खबर नाशिल्लें ताजे पयलीं कोण आशिल्लो काय ना, तो म्हज्या अंदाजान नाशिल्लो. सो तिणें आयकलें तें आनी तिणें तें पियेक आयकलें आनी तो कितें बरोवपाक लागलो आनी ती गजाल सोंपली. ताजे नंतर म्हज्या कानार पडलें की शी हॅड टेकन दॅट एडवायस सिरियसली आनी तिणें कोणाक संपर्क केल्लो ते ट्रान्सलेट करपाक तेगेली हें पुस्तकां, आनी ती कदाचीत जाली, म्हाका पूर्ण जाणीव ना. पूण तें जातना म्हाका फायदो असो जालो की सिया म्हाका म्हणपाक लागलें थंय गव्हर्नराक वचून पीन मारली तिगेली कोंकणी पुस्तकां करपाक, तूं बरयता तें केन्ना छापतलो काय म्हणून. तर हांवें तें जोकान काडलें की म्हजें आनी कितलें अशें बरें आसतलें, पूण शी केप्ट इन्सिस्टींग आनी मागीर हांवें तें सिरियसली घेतलें आनी एका सगळ्यो कविता न्ही म्हज्यो आशिल्ल्यो ताज्यो थोड्यो एका ऑर्डरीन मांडल्यो, एका ताका लॉजीक लायली आनी त्यो मांडून हांवें एक पुस्तक तयार केलें. आनी तें तयार करून अशेंच कितें प्रकाशनाक बरोबर जायना, सो हांवें खूब जाणांक धाडलें, जांकां हांव वळखतालो मानतालोय बी. भाई मावजांक दाखयलें, उदय बाबांक दाखयलें, डॉक्टर किरण बुडकलेक दाखयलें जी आसा हांगा, किशोरी ताईक दाखयलें, किशोरी सिंगबाळ जी शाळेंतल्यान म्हाका खूब रसोदीर्घ आनी खूब गजाली शिकयताली. आनी हांव मागीर फेसबुकार घालपाक लागलो तेन्ना साई पायणीकारानूय म्हाका बरो फिडबॅक दिलो की तुज्यो वेगळ्योच आसतात म्हणून कविता. आनी ओवरऑल म्हाका फिडबॅक असो मेळ्ळो की जाय थंय म्हाका एनकरेज केलें आनी खंय हांव कमी पडटालो तेंय दाखोवन दिलें. सो मागीर असो जेन्ना फिडबॅक येता तेन्ना मागीर म्हाका दिसलें आतां आनी रावपाचें ना, आतां पुस्तक करून दिल्लें बरें जातलें म्हणून. सो तशें तें पुस्तक घडलें, पथ. सो आतां हें पथ कित्या बद्दल. सो आतां कविता ज्यो ऑर्गनायज केल्यो तातूंत हांवें एक मागीर पॅटर्न पळयलो. पॅटर्न असो आशिल्लो की थोड्यो कविता अशी उमेदी वाटेची आशिल्ल्यो, म्हणजे कवीक एक उमेद येता कितें नवीन करपाची, आनी दुसरे तरेची कविता आशिल्ली ताका रियलिटी जाणवता आनी ताका निराशा येता, तो निरशेता. मागीर सो हांवें म्हणलें ह्यो सगळ्यो कविता कश्यो घालया. सो ताजें हांवें एक साखळी केली, म्हणजे ताका उमेद येता, मागीर ताका कितें तरी रियलिटी कळटा, निरशेता तो सकयल पडटा, मागीर ताका परत उमेद येता, आतां म्हणलें कितले वेळ निरसून बसतलो, परत उबे रावन कितें करतलो, मागीर परत निरशेतो, परत कितें हें येतलें, परत सकयल पडटलो. सो अशें ती साखळी. सो आतां सगळें पुस्तक जर वाचत न्ही जाल्यार तें वयर वता सकयल येता, वयर वता सकयल येता, अशें 5-6 फावटी जाता. सो तशें तें पुस्तक. सो आतां हांवें म्हणलें आयुश्याचीच वाट म्हणून ताका नांव पथ. सो ताचे खातीर तें पथ. आनी ह्यो म्हणलें वाचतना ह्यो डायरी नासताल्यो, म्हाका केन्ना उमेद जाय जाल्यार हांव तीच कविता वाचतालो. आतां हे खातीर तुमकांय वाचून ती उमेद येतली. आनी म्हाका जेन्ना निराशा येताली तेन्ना कोण तरी जाय ती निराशा रिफ्लेक्ट करपी मिरट, सो त्यो हांव वाचतालो. सो मे बी तुमकांय त्यो आवडटल्यो. सो हाजे खातीर तें आय थिंक पुस्तक करून हे खातीर तुमकां फायदो जाय जसो म्हाका जातालो तसो. तर हें अशें पथ आयलें पुस्तक आनी ताजें नांव पथ कित्याक तें. तर आतां तिसरी म्हणजे म्हत्वाची गजाल, मनोरंजन करया. एक 3 ते 4 कविता वाचून दाखयता. तो पयली ती एक तेजस्व तें. आतां हाजे फाटलो भाव म्हणजे असो, गोंया आसतना हांव किंवा गोंय पळयता मातसो आमकां आळशेपणां आसा, पूण गोंयचे भायर जें हांवें जग पळयलां तें बी इतलें उच्च शिक्षा संस्थांनी आनी जाग्यांनी
थंय अशे लोक पळयल्यात जे सामके मरून कामां करतात, सोडनात कितेंय आयलें जाल्यार. कितली विकट परिस्थिती येवं, बरी परिस्थिती येवं, कितेंय जावं ते आपल्या हातून मग्न रावतात आनी 24 तासां कामां करतात. तर तें स्पिरीट दाखोवपी हें पयली कविता, एक तेजस तें. प्रयत्न करता म्हज्या मनान जशें हांव वाचता तशें वाचून दाखोवपाक. जळटा, पेट्टा, उसळटा, उमटटा, कश्टता, तडफडटा, मोडून सकयल पडटा, तळमळून परत उठ्ठा आनी झडटा अशें एक तेजस तें. जळटा, पेट्टा, उसळटा, उमटटा, कश्टता, तडफडटा, मोडून सकयल पडटा, तळमळून परत उठ्ठा आनी झडटा अशें एक तेजस तें. चलत रावता, ओडत रावता, जिवत रावता, कितें सोदत रावता. दिसाक विसरता, कार्यान बुडटा, त्यागान खपता, पेटिल्ल्या त्या शेश दिपान आनी जळटा, आनी पेट्टा, आनी उसळटा, उमटटा, कश्टता, तडफडटा अशें एक तेजस तें. वाट दिसून दिसना पूण पांय चलून रावना. वाट दिसून दिसना पूण पांय चलून रावना, कार्य करून करमना पूण कळण्यांनी कार्य थांबना, खोलाच्या खोलान जणू एक त्याग, एक योग जळटा, एक तेजस्व जळटा अशें एक तेजस्व तें. जळटा, पेट्टा, उसळटा, उमटटा, कश्टता, तडफडटा, मोडून सकयल पडटा, तळमळून परत उठ्ठा आनी झडटा अशें एक तेजस्व तें. तर ही जाली पयली. आतां दुसरी कविता जी आशिल्ली ती ताजी काणी म्हज्या शाळेच्यान सुरू जाता. तर 8वेक आसतना म्हाका याद आसा ते जनरल नॉलेजचें कितें तरी आयिल्लें, कसली एग्जामी जावपाच्यो. आनी थंय एक प्रश्न आशिल्लो की इंडियेच्यान पयलो मनीस अंतरिक्षान गेल्लो कोण आनी ताणें थंय वचून कितें म्हणलें. तर उत्तर तें राकेश शर्मा, आनी ताणें वचून सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा म्हणलें. मागीर आमकां कितलो गर्व, आमचो मनीस गेलो आनी हें जालें. म्हाका मागीर हांव तेन्ना कांय कळ्ळें, पूण जेन्ना हांव मागीर सायन्स इन्स्टिट्यूटान गेलो आनी मातशी सायन्साची बद्दल जाणीव जाली, तेन्ना म्हाका दिसलें हें गर्व भावना कित्याक आशिल्ली ती आनी वेगळे तरेन प्रस्तूत करपा जातालें. सो फॉर एग्जाम्पल तेच जर सांगितलें की बाबा तो अंतरिक्षान गेला, तो गेलो कसो, कितें लागलें यंत्रां तयार करपाक, कितें थंय पावलो, ती खंय केली, मागीर थंय वतकीर तें ऑक्सिजन जाय न्ही थंय रावपाक, तें ऑक्सिजन कशें केलें, बरें तें लिक्वीड फॉर्मान कशें जालें, तें घालून कशें व्हेलें, तें कोणें बांदलें, मागीर थंय घालप कितें कपडे, कसले कपडे ते अशें घालता तेच कपडे जाता काय आनी कसले कपडे जाता, मागीर ते कोण बांदतात ते तसली यंत्रां आनी कपडे, आनी जॉब कितें थंय. तो अशे तरेन जर प्रश्न विचारिल्ले गर्व भावना करनासतना, जाल्यार ताजो म्हणजे कितलो फायदो जाता आशिल्लो, क्युरियोसिटी निर्माण जाता आशिल्ली भुरग्यां भितर, ताजो फायदो जाता आशिल्लो. सो तो एक भाव व्यक्त करपी नेक्स्ट कविता, प्रश्नूच विचारया. उत्तरां खूब आयकलीं, थोडी व्हड थोडी धाकलीं, पूण सगळ्यां मदीं एक ओलसाण आशिल्ली, नवी ताजी न्ही तर कुशिल्ल्या एका बंद तळयेची. पाठांतराची उतरां ती केन्नाचीच भेळशेल्लीं, पूण प्रश्न ते केन्ना केन्ना जिज्ञेसेची तान लायताले. त्या हीन वातावरणेन एक किरण दाखयताले. उतरां ती कितलीं अशुध्द आसूं, थोडे प्रश्न ते कमळा सारके चिखलान तरंगताले. कितें काय जाता आशिल्लें जर त्या उत्तरा जाग्यार आमकां प्रश्नूच विचारपाक सांगताले. उत्तरां न्ही पूण प्रश्न बरय, हे प्रश्न कागदूच आवाहन करताले. उत्तरां कितें कोणाक खबर, पूण भुरग्यां भितर फक्त प्रश्न उमटताले. आरे उत्सुकतेचो भंडार फुट्टा आशिल्लो, जिज्ञेसेच्या तानीन प्रत्येक तो बुडटा आशिल्लो. प्रश्नाचेर प्रश्न उठून स्फुर्तेचो ल्हार एक तरी उठ्ठा आशिल्लो. कोणें सांगलां उत्तरां ती गरजेची म्हूण, कोणें बरयलां प्रत्येक प्रश्नाक एक उत्तर लागू दी म्हूण. उत्तरान सोंपता दिवन ते सगळे रावता, प्रश्नान उगता वाडटा, 2 प्रश्न मेळून ती 6 जातात, 6 मेळून 3 मेळून ती 6 जातात. ह्या प्रश्नाच्या उदरगतेक थारायिल्ल्या उत्तरांचे बोल लावन आतां आनी धापुया नाका, आतां आनी उत्तरां नाका, आमी फक्त प्रश्नूच विचारुया. ही जाली दुसरी. तिसरी कविता वाचून दाखयता तेजें हें की हांव एक जिवंत जीव. समाजात ज्यो कांय थोड्यो कितें म्हणटा ते जाळी आसतात, तातूंत फसपाक शकता. तातूंत फसतना तो मनीस उठून म्हणटा हांव एक जिवंत जीव. ताजेर कविता.
हांव एक जिवंत जीव, तुमच्या कादेन पडचो ना, तुमचे रितीन चलचो ना, एका आकाराच्या डब्यान बसचो ना, कित्याक की हांव एक जिवंत जीव. हांव एक जिवंत जीव, अंध परंपरेन सोदचो ना, आसा म्हणून आसचें हें बेचीत चिंतचो ना, सत्याच्या मुखवट्यान फट उलोवचो ना, स्वार्था खातीर दुसऱ्यांक सकयल ओडचो ना, कित्याक तर हांव एक जिवंत जीव. हांव एक जिवंत जीव त्रासान तळमळून उठ्ठलो, घडून आशिल्लें घडयतलो, त्यागान आनी निखडटलो, कश्टान म्हजी रीत सजयतलो, कित्याक की हांव एक जिवंत जीव. मरून पडिल्ले जड तुमी जायात आतां जागे, दोळे धांपिल्ले आतां म्हणसर जरी जिवंत जायात उबे. काळ हो बदलला आनी ती रातूय बी जागी जाल्या. उठात म्हजे बरोबर सगळे, कित्याक की तुमी बी जिवंत जीव सगळे. आतां हांवें 3 काय 4 म्हणिल्ल्यो, ताच्या फाटल्यान कारण आसा. 3 ह्या पुस्तकांतल्यो, एक म्हजी आवडटी कविता जी ह्या पुस्तकान ना, तर ती वाचून दाखयता. तिजी कल्पना म्हणजे अशी, 2 समाज. एक समाज जंय सगळे खचलां, कोणाक कांय उमेद ना कितेंय नवीन गोश्टी करपाक, कितेंय म्हणल्यार एकमेकटो दुसऱ्याक ओडून सकयल ओडटात, कांय एक किल्लो ना. दुसरो समाज, प्रत्येक जाण आपल्या नादान लागला, थंय सगळ्योच गोश्टी उगतात. आतां हो समाज, पयलो समाज दुसऱ्या समाजा कडेन वतलो कसो, तो वचपाची वाट कितें, आनी ती वतना तिसरे मनशाक कशें दिसतलें, आनी ती वतना तिसरे मनशाक कशें दिसतली हें व्यक्त करपी ही कविता. कर्मयोग पेटला. धुल्ल जमिल्लो केन्ना जमनीर मेज आनी पुस्तकार, परिस्थितीन केन्ना विचार आचार व्यर्थ जावन सुटिल्लो म्हज्या परिसरार. उठून कितेंय करपाक मोडिल्लें हताशिल्लें मन, पूण आतां एक वजन उबारून हांव उठलां. म्हज्या हातान कलमां, तकलेन विचार, मनान एक ध्येय धरून हांव उगलां. पळय तो पळय एक कर्मयोग उठला. एकदां केन्ना तुटून पडिल्ली बासुरी, आवाजाक जंग लागिल्ली. एकदां केन्ना तुटून पडिल्ली बासुरी, आवाजाक जंग लागिल्ली. एकदां केन्ना तबल्याची तडपट ध्वनी मंदल्यान पडून जणू काय थांबिल्ली. एकदां केन्ना सुरांची बेसुरी आवाज मोडिल्ल्या मनान पसरिल्ली. पूण आज एक आवाज, एक सूर सुटला. नवीन एक ताल धृतल्यान उठला. बासुरीच्या सुरिल्या आवाजान मनाक एक कार्य सुचला. प्राणाच्या ध्वनीन क्रियेचो एक सूर गुंतला. अरे पळय तो पळय आतां कर्मयोग पेटला. चिमणेच्या चिवचिवाटांतल्यान उमेदीचो आतां वारो सुटला. पावसाळ्या वाऱ्यान सौम्यशे किरणान मोरूय आतां नाचत उठला. वातावरणान अशा आपल्या कामान धुंद त्यो मुयो सुद्दां एका रांगेन कामान लागल्यात. अरे पळय तो पळय आतां कर्मयोग पेटला. तुटिल्ल्यो वस्तू जोडत उठल्यात, विचारांची पानां भरूंक लागल्यात. नव्यान काळाक आतां लिपयला, न्हिदिल्लो काळूय उठून फुडें धांवत सुटला. एकदां जमिल्ली रात तिका पयस काडपाक दिसाच्या उजवाडान क्रियेच्या एका ध्येयान रंगान विश्वमंच सजोवपाक सगळेच आतां कर्मलिलेन रंगल्यात. अरे पळय तो पळय आतां कर्मयोग पेटला. केन्ना किर्तनेच्या नादान रमिल्ले भक्तिभावी, न्हिदिल्ले सगळे कर्मचारी, हरून जीव सोडिल्ले सगळे दुःख भोगी आज उठून एको अनेक नादान गुंतल्यात. अरे पळय तो पळय आतां कर्मयोग पेटला. खूप सुंदर रितीन मांडलें. देव बरें करूं. डॉक्टर रजताची आजी श्रीमती शरदिनी भेंडे आज आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. रजतान आपलें पुस्तक तांकां अर्पण केलां. मागता आपल्या पुस्तकाची पयली प्रत मोगान आपल्या मम्मी आजीक तांणी भेटोवची. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाक हातभार लावपी मानेस्तांक आमी पुस्तकाची प्रत भेटयतात. मागता तांणी आपली मानाची प्रत स्विकारची. मागता भोवमानेस्त साईमामा लागीं तांणी हो भोवमान करचो. टायप सेटिंग करपी बाब ऋषिकेश आठवले. प्रिंटर बाब रामा हरमळकार. डॉक्टर किरण बुडकुले आणि श्रीमती किशोरी सिंगबाळ हांणी हें पुस्तक प्रकाशन करपाक रजताक वेळोवेळी खूब प्रोत्साहन दिलां.
मागता डॉक्टर रजता कडेन तांणी मानाची प्रत तांकां भेटोवची. आनी श्रीमती किशोरी सिंगबाळ. तशेंच ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक हातभार लायिल्ले खातीर मागता की बाब प्रबोध कामत आनी बाब सिद्धराज मोपकार हांकांय तुमी प्रत भेटोवची. बाब प्रबोध कामत. बाब सिद्धराज मोपकार. ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ केलां बाब ईशान कामत हाणें. हाजे विशीं चड जाणून घेवपाक आपयता बाब रजत हांकां. एक्चुली पुस्तकाचें कवर आसा पळय तें ईशानाचें पेंटींग आनी आमी पुस्तक केलें आनी म्हयनो 2 म्हयने आमी पुस्तकाचें कवर कशें जातलें हाजें चिंत्तालीं. कांयच मेळनासलें आनी मागीर म्हाका सियानान व्हिडियो पळयल्लो आमी ईशानालो. ताणें पणजे एग्जिबिशन केल्लें ताचे पेंटिंग्साचें आनी तातूंत म्हाका ते रंग आनी ते पॅटर्न्स खूब आवडले. हांवें म्हणलें ताकाच विचारया. सो हांवें डायरेक्ट फोन लायलो ईशानाल्या घरा. हांवें म्हणलें आसा तुजे कडेन करपाक. मायान सांगलें आसा आनी ईशानानूय म्हणलें आसा. सो ताबडतोब म्हाका विदीन एन आवर आय थिंक धाडून दिलें कितलींशींच सॅम्पलां. आय थिंक 6 काय कितलीं सॅम्पलां धाडून दिलीं आनी मागीर ती सगळीं सॅम्पलां अशीं बसतालीं आनी हांवें वर्णन केल्लें कित्याचेर तें पुस्तक ती अशी बसताली की म्हाका चूज करपाक डिफिकल्ट जालें. आनी एट दी एंड तें चूज केलें तें अशें की म्हणजे ताचे स्ट्रोक्स आसात पळय ते पथाचे अशे वयर सकयल वाट आसा पळय तशें कॉन्सेप्टान तें चूज केलें. आनी ताणें सांगिल्लें ते वेगळे तरेचे लँडस्केप्स म्हणून. सो आनी तें चूज करतकीर ताका हांवें सांगलें म्हणजे दिनेशा कडेन उलोवन की तें डिजिटल हें करचें पडटलें. आनी ताणें ताबडतोब त्या रातचें बसून 12 वरां म्हणसर रातभर बसून ताणें तें केलें आनी मागीर म्हाका व्हिडियोय धाडलो की आपणें केलें म्हणून अशें तुवें सांगिल्लें आनी अशें आपणें केलें म्हणून. आनी तेंच तें चित्र पुस्तकाच्या कवराचेर आसा. सो म्हाका हांव ईशानाक थँक्यू म्हणटा पूण तें चित्र ताजें. देव बरें करूं सगळ्यांक. भोवमानिस्त साईश पायणेकार हो आमचो साई मामा. एक बरो संगीतकार, गीतकार आनी नाटककार आनी सगळ्यांत बरें म्हणल्यार तो एक बरो इश्ट. हाका लागून भाशा मंडळान आज मेरेन जितल्यो ल्हान भुरग्यांच्यो सीडीज काडल्यात देखीक शाणी मस्ती आनी पुराय बाल साहित्य हातूंत साई मामाचो खूब मोठो वांटो आसा. ह्यो सीडी सुंदर जाल्यात कारण साई मामान भुरग्यां मदीं भुरगो जावन तांचे कडल्यान त्यो गावन घेतल्यात. पेटूल कार्यावळ आज मेरेन जैतिवंत जाता आनी सगळ्यांच्याच मनांत घर करून रावता तातूंतूय साई मामाचें व्हड योगदान आसा. आतां मेरेन जें हांवें सांगलां तें साई मामा बद्दल फक्त 1% मागता तांचे लागीं तांणी पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. म्हाजे वयले आनीक मुखार जमिल्ले सगळे मानेस्त. खरें म्हणल्यार देव बरें करूं. कारण कोणाचेरय उलोवपाचें म्हणजे साहित्याचेर, पुस्तकाचेर, कवितेचेर उलोवपाक म्हाका कापस्ताद जायना कारण म्हजी ती तांक न्हय. जेन्ना रजत पयलीं बरयतालो आनी म्हाका तें हांव तेन्ना वाचतालो तेन्ना दिसतालें की एक भुरगो आसा जो स्पश्टपणान आपल्याक ज्या भशेन दिसता त्या भशेन मांडटा. म्हजे सारको तो मिटरान घुसपना. हांव दुकानार कपड्याच्या मिटरान आनी मागीर गीतकार म्हणून पदांच्या मिटरांत आमी घुसपल्ले असतात. पूण तो घुसपल्लो ना. जें कितें दिसता, जें कितें ताजे मनांत येता तें स्पश्ट मांडटा आनी तेंच म्हाका आवडटा. हांव मदीं साहित्य हांगा खूब जाण आसात, लोक आसात, तांचे मदीं वावुरपाक भिता कारण उलयता आसतना स्पेलिंग मिस्टेक करपी मनीस हांव.
बाकी मागीर ग्रामर बिमर बरयता तें वेगळें. सो म्हाका तें कळना अजुनूय. म्हाका पयली खंयची दुसरी खंयची तें कांयच कळना, व्याकरण कळना. हांव जशें संगीत आयकतां म्हणजे जशें उच्चार आयकतां तशेंच बरयतां. सो जेन्ना भुरगो म्हाका दिसता की स्पश्ट बरयता ताका कसलीच पर्वा ना. आमी पर्व करपी मनीस कारण आमी पुरस्कारांत आशिल्ले भुरगे अशें म्हाका दिसता. हांव म्हजें मत म्हणटा, हांव कोणाकय दोश दिना. सो आमी घुस्पतात साहित्या भितर, ही पयली गजाल. दुसरी गजाल रजता बद्दल म्हाका सामकी आवडली की आमच्या वेळार म्हणजे आमच्या भुरगेपणाक कोणे तरी म्हाका आतां भुरगोच म्हणलो, तो शाणी मस्ती लागून आसत, तो प्रयत्न करता हांव भुरगोच रावपाचो. मिशू काळे घेवन आयला. सो म्हाका रजतालें आवडलें म्हणटें सगळ्यांत बेस्ट गजाल म्हाका आवडली की तो खंयच घुस्पलो ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमच्या वेळार आमच्या भुरगेपणाक आमकां खूब वेळ आसतालो, खूब करपा सारक्यो गजाली आमकां मेळटाल्यो कारण आमचे कडेन वेळ आसतालो. आनी त्या वेळाचें मोल तेन्ना कोणूच विचारनाशिल्लें. आमच्या जाणटेल्यांनी विचारलें ना. आसात, सुखान आसात, सगळीं जगतात. आज भुरग्यांक तशें ना, वेळाक मोल आसा. आनी हें मोल आसतना रजतान ही गजाल करप, बरोवपाक घेवप, आपले उमाळे उक्तावपाक घेवप. हांव म्हणटा रजत परबी तुका आनी देव बरें करूं. कारण तुजे सारके भुरगे जेन्ना त्या वेळाक ताज्यान जायते बारीक जोडपा जाता. जोड वेगळे तरेन म्हणटा, जी आज काल आमी जोड म्हणटात ती जोड ताज्यान ह्या वेळा भितर त्या काळा भितर करपा जाता. त्या काळांत जेन्ना तो कोंकणींतल्यान आपले उत्फलके उमाळे उक्तावपाक भायर सरला तेन्ना कोंकणी खातीर हांगा सगळे जे म्हालगडे आसात, कोंकणी खातीर जे काम करतात, खरें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक ही अभिमानाची गजाल की कोंकणी जिती उरतली. आनी म्हाका रजत तुका सांगता हांव जेन्ना वाचन थोडेशें करतां केन्नाय चुकून, तेन्ना जेन्ना भायले जे कवी हांव वाचतां तेन्ना म्हाका जाणवता की हे विचार तेन्ना ते कसल्याच बंधनांत नासतात की अशे तरेन ह्या हातून मांडपा जाय, ते पॅटर्न फॉलो करनात. दे जस्ट एक्सप्रेस. थंय आयडियाज आर मोर इम्पॉर्टंट देन वॉट दे रायट, हाव दे रायट. म्हाका तें शिकपा मेळटा ते आयडियाज. दॅट्स वॉट इज निडेड एक्चुअली. आमी खूब श्रिंगारा भितर, खूब ग्रामरा भितर, खूब हातूं भितर घुस्पतात, उतरावळी भितर. सो रजता सारको जेन्ना भुरगो कसल्याच हाजी पर्वा करनासतना आपल्या जें मनांत येता तें मांडटा तेन्नाच कविता जावं कसलेंय साहित्य जिती उरता. कारण तातल्यान विचार मुखार पावतात, खंयच घुस्पून ना, स्पश्ट कळटा. म्हाका कितें वाचता तें स्पश्ट कळटा. हांवूय रजता 2 कविता हांवें चूज केल्यातल्यो, त्यो वाचतां. रजता भशेन नॅचरल वाचप म्हज्यान जमपाना कारण ते आमी नाटकी आयुश्यभर नाटकांच केल्या. ज्या तरेन रजतान उदय कविता मांडली तेन्ना हांव पळयत उरलो की अशें स्पश्ट आसपा जाय मनशान, जें म्हजे कडेन डिफिकल्ट जातलें. पूण तरी आसतना हांव प्रयत्न करतां जाता तितलो सटल जावन वाचपाचें, मागीर म्हजे भशेन वाचपाचो. डिफिकल्ट आसा, समजून घेयात. गरीब श्रीमंत जालो, देश स्वतंत्र जालो, ज्ञानी पुस्तकांत रमलो. गरिबान श्रीमंती भोगपाक, देशान देश चलोवपाक, ज्ञानी ज्ञानाचो फुडलो काळ घडोवपाक घराच्यो वण्टी उबारल्यो, राज्याच्यो रेखी आंकल्यो, ज्ञानाच्यो रिती तयार केल्यो. आज त्योच वण्टी, रेखी आनी रिती कादय जायत चल्ल्यात. कादय ही जी पळय कविता वाचता ती सामकी म्हाका लागू जाता. म्हणजे दिसता की रजतान आमी बरोबर एका वाड्या वयले, म्हणजे म्हाका पळोवनूच बरयलें काय कितें. काम करपाचें उरलें, विचार आमचे शेणले, स्थिरतेन जग आमचें अशें बसलें, आमी सगळे व्हडले जाले. आळशेपणान आयुश्य वगडायलें, झुजनासतना दीस सोडले, केंस धवे कितें मातशें जाले, आमी सगळे व्हडले जाले. उतरां आयुश्यांत समजली ना, चिंतून विचारय केन्नाय आयले ना. 2 भुरग्यांनी उत्सुकतेन प्रश्न कितें विचारले, आमी सगळे व्हड जाले.
कार्यक्षमतेन आमकां सोडिल्ली, वाचन पद्दती विरगळून पडिल्ली, 2 पदां कितें बसपाक सापडली, आमी सगळे व्हडले जाले. सगळे व्हडले जाले. हें जावपाचें तशेंच जालें. आत्मविश्वासाक लिपोवन अहंकार, समजिकायेक लिपोवन प्रचार, ज्ञान मार्गाक सोडून फक्त संपत्ती, व्यापार, हें सगळें व्हडलें जालें. आमी सगळे व्हडले जाले. देव बरें करूं. खूप सुंदर रितीन पुस्तकाचेर उलोवप जाला. देव बरें करूं साई मामा. भाई मावजो हें कोंकणीचें भूषण. आमकां गोंयकारांक तांचो अभिमान. तांचे लेखणीन आमकां ज्ञानपीठ मेळोवन दिलो. भाई एक संवेदनशील आणि सर्जनशील लेखक. आपल्या भोंवतणच्या समाजांत जी व्यक्तिमत्वां दिसतात, मेळटात, तांचे निरीक्षण करून तांचे मनांतले विचार ओळखून ताचेर सुंदर कथा बरोवपी भाई इज अप्रिशिएटेड and respected with high regards across India. Today, he is a legend in Konkani literature. तांच्या पुस्तकांतलें खास पुस्तक म्हणटात तें कार्मेलीन. हें पुस्तक 13 भाशांनी ट्रान्सलेट जालां. ताजे फाटोफाट तांचें दुसरें फामाद पुस्तक जीव दिवं काय च्या मारूं. हें पुस्तक सध्या इंग्लीश आनी कन्नड भासांनी ट्रान्सलेट जालां. हिंदी आनी तेलुगू अणकाराच्या वाटेर आसात. तांच्यो कथा वाचपाक लोक रावतात. आज येदें व्हडलें व्यक्तिमत्व आयच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसात. मागता भाई लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. वेदीचेर बशिल्ले आयची उत्सव मूर्ती बाब रजत, म्हजो इश्ट, जाका तुमी आतां ताजी वळख करून दितना साई मामा म्हणून करून दिली. साई मामान सगळ्याक मामा केल्यात, ताका कित्याक साई मामा म्हणटा म्हाका खबर ना. पूण संगिताच्या मळार भोव करून गोंयचे संगिताचे मळार, कोंकणी पासून म्हणचो ना, गोंयचे मातयेंतलें संगीत ताणें मुखार हाडलें. आनी जें आमकां दिसतालें भुरग्यां खातीर म्हूण एक संगीत आमचे मदीं ना म्हणून, पूण ताणें तें प्रस्थापीत करून दाखयलें. असो हो साई. म्हजो इश्ट दिनेश मणेरकार, जो प्रकाशक म्हणून हांगा बसला. ताजी खासियत म्हणजे तो फकत प्रकाशन करता अशें न्ही, दुसऱ्यांक बरोवपाकय लायता आनी तें प्रकाशीत करता, ताका उजवाड दाखयता. दिनेश कितलीं पुस्तकां जालीं आतां? 250. माय गॉड, खरीच ना. जाग प्रकाशनान रविंद्र केळेकारान जेन्ना पुस्तकां छापपाक हात घालो तेन्ना ताणें एक संकल्प केल्लो, 100 पुस्तकां आपूण उजवाडा हाडटलो म्हणून. हाडली, पूण ताका कितलीं डिकेड्स लागली म्हाका खबर ना. पूण अवघ्या काळा भितर आनी आतां आनी दिनेशान निवृत्ती घेतल्या, तो निवृत्त जाला, रिटायर्ड जाला. अशे वेळार तांणी पुस्तकांची संख्या आतां पर्यंत फक्त 250 आसा. म्हाका दिसना ती 500 जावपाक चड वेळ लागतलो म्हणून. आनी रमाबाई, हांव तुका वळखुपाक विचारलो, खूब तेंपान पयलें, म्हाका तें अजुनूय तें भुरगेंच याद आसा. आनी रमा बोरकार म्हणटकीर हें कोणी वेगळें आसतलें अशें दिशिल्लें, मागीर कळ्ळें. तर माचयेर बशिल्ले म्हजे इश्ट आनी म्हजे मुखार बशिल्ले मानेस्त भोवमानेस्त आनी सगळे इश्टानो, तुमकां म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. आज हांगा रजतालें पयलीं पुस्तक उजवाडा येता. हांव पयलीं म्हणटा कित्याक हाजे मुखारी ताजे कडच्यान आनी पुस्तकां प्रकाशीत जावचीं, उजवाडा येवचीं अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी विशेश म्हणजे म्हाका रजताचें कौतूक दुसरे कारणा खातीरय दिसता. आमचे कडेन बरोवपी खूब आसात, पूण वेगळे वेगळे विशयाचेर, त्या विशयाचें चड करून ज्ञानशाखेच्या संदर्भान अभ्यास करून ताजेर बरोवपी अशे खूब थोडे आसात. आनी हे इंटरडिसिप्लिनरी बरोवप आमकां खूब जाय, गरजेचें. बाकी कडेन आसा त्या मानान आमचे कडेन गोंयकारां कडेन त्या मानान तें उणें आसा. हांव अशें म्हणना तांचे कडेन जावचें ना म्हणून, पूण आज तुवें तें
दाखोवन दिलां की सायन्स टेक्नॉलॉजी हे विशय घेवन कितें तरी वेगळें दिवपाक जाता. तागेली कविता एक वेगळी हें इतलें मात्र म्हाका सगळ्यांनी सांगलें, तशें म्हाकाय बी मान्य आसा. ह्यो कविता वेगळे तरेच्यो, ह्यो कन्वेन्शनल न्ही, अनकन्वेन्शनल अशे तरेच्यो कविता आसात. आनी म्हाका आनी एक खोशी जाली, सदांच हांव कितले फाटी कवी संमेलनां बोरींग जातात, कित्याक आमी एक एक ओळ 2-2 फाटी वाचतात आनी परतून ताजे सगळो स्टँडा लोकांक आवडले जाल्यार परतून आनी एक फाटी वाचतात. तांणी कितली घडघडीत कविता म्हणली आनी प्रत्येकाच्या काळजांत ती तेंकली. हें खूब म्हत्वाचें. आमचे हिंदी साहित्यांत हो प्रकार हांवें पळयला, ते उत्स्फूर्त सामके वाचनासतना म्हणून दाखयतात. पूण तांणी पयली फावटी हांगा तांणी सांगतनाच सांगलें की आपले मनांत आपूण जशें वाचता तशें तुमकां वाचून दाखयता म्हणून. आनी एक वेगळो प्रकार, एक वेगळे तरेची कवितेचें वाचन म्हाका अनुभवपाक मेळ्ळें. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका दिसता लोकांनी हाजे मुखार तरी आमच्या कवींनी ताजे कडच्यान देख घेवन अशे तरेची वेगळो वाचन, कविता वाचनाचो प्रकार आपणावचो. आनी हे जशें हांवें म्हणलें की इंटरडिसिप्लिनरी लेखक आमचे कडेन खूब कमी आसात. हालींच हांव बेंगलोराक पाविल्लो आनी थंय एक म्हाका पुरस्कार दिवपाक आपयल्ले, कथेचे म्हळ्यार व्हडले व्हडले पुरस्कार आशिल्ले ते. पयलें तांकां प्रायज मेळिल्लें ती आशिल्ली एक एरोनॉटीक इंजिनियर. आनी म्हाका खरेंच अजाप दिसलें की एक एरोनॉटीक इंजिनियर जी व्हडली कंपनींत व्हडले उद्यार आसा ती कथा बरयता आनी कथेंत प्रायज घेता. म्हणजे एक खरें म्हणजे उर्बा दिणी अशी लोकांक उमेद हाडपी अशी एक गजाल. आनीक अशे तरेचे लेखक वेगळे वेगळ्या शाखांतल्यान काम करून साहित्य निर्माण करपी आमकां तांची गरज आसा. आनी म्हणून रजता कडच्यान आमच्यो अपेक्षा वाडिल्ल्यो आसात. हालींच हांवें काजुओ इशिगुरो हाची एक कादंबरी पळयली, वाचली. क्लारा एंड द सन ही एक मॉल, हांव कादंबरी सांगना, विशय सांगता फक्त. मॉल आसा, मॉलाचेर काम करपी वेगळे वेगळे लोक आसात. कोण रिसेप्शनिस्ट आसा, कोण सेल्समॅन आसात, सेल्स विमेन आसात. आनी हे सगळे रोबो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तयार केल्ले रोबो जे सकाळच्यान काम करतात. तांकां मदीं कितें भूक लागता काय ना म्हाका ताची याद जायना, पूण सगळो दीस काम करतात. आनी जेन्ना सूर्य मावळटा, अस्तंतेक वता, तेन्ना तांची एनर्जी ल्हव ल्हव कमी जाता. आनी मागीर ते पुतळे कशे थंय बसतात, ते रातभर थंय रावतात. आनी मागीर सकाळ फुडें जसो सूर्य उदेता तशी तांकां एनर्जी मेळटा, तांची बॅटरी चार्ज जाता आनी ते परतून मनीस जावन ते काम करतात. ही कल्पना इतली जाल्यार पयलीं तुमकां रोबो म्हळ्यार कितें कळपाक जाय. आनी जेन्ना हांवें वाचलें की तूं रोबोटिक्साचो अभ्यास केल्लो आसा, तातूंत तुवें पदवी घेतिल्ली आसा, म्हणून म्हाका चड करून अपेक्षा आसात की आतां जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो काळ आयिल्लो आसा, तेका लागून आमकां आमच्या उमरार पावला. आमचे म्हणजे आमच्या उमरार पावला, लोकांची घरां पावला. पूण तरी आसतना ताजेर अभ्यास जावपाची गरज आसा. आनी ताजो उपयोग करून घेवन आतां पर्यंत उपयोग जायना न्ही. आमची वेगळे वेगळे कॉन्फरन्सांनी वता तेन्ना म्हाका आयकूं येता, लोकांचे अनुभव कळटात. कोण आपल्याले अनुभव अणकार करपा खातीर, ट्रान्सलेशना खातीर चॅट जीपीटीचो उपयोग करता. पूण चॅट जीपीटीचो उपयोग आनीकय फुडें वचून प्रत्यक्षांत कथा कादंबरी बरोवपा खातीर जावंक शकता हें ताजे कडच्यान म्हाका समजलें तो आयिल्ले कडेन. आनी म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर ताणें बरोवचें. आनी फक्त कविता ही मर्यादा घालून घेवनाका. खरें म्हणजे सगळे साहित्य प्रकारां भितर उजवो साहित्य प्रकार म्हणटा तो कविता. की कविता म्हणजे तातूंत तुका थोड्या उतरां भितर तूं सामकी खूब खूब सांगता. बिंदू में सागर म्हणटा तशे तरेन कविता आसता. आनी ताजे फाटल्यान कथा, ताजे नंतर कादंबरी बी अशी म्हणटात. हांव कोणाकी चड उणें म्हत्व दिना, सगळी इम्पॉर्टंटच, सगळ्यांक तितलेंच मोल आसा. पूण कविता हो खाशेलो साहित्य प्रकार हे सगळ्यांनी मानून घेतलें आसा की तो अत्यंत कठीण असो साहित्य प्रकार, की तातूंतल्यान तूं जितलें सांगता तें तूं उतरांतले परस चड सांगता. म्हणून तर त्या खातीर म्हाका दिसता की कसली बंधन. ताणें बरें उतर वापरलें आसा. आपल्याक तुमी थारायिल्ल्या बॉक्सांत, तुमी थारायिल्ल्या आकाराच्या बॉक्सांत हांव बंद जावन घेवचो ना. आमी जाल्यार कितें म्हणटा, हांव जाल्यार कितें म्हणटा आसलो, म्हाका त्या फासकेंत बसयनाका.
पूण ताणी तें वेगळे तरेन मांडलां. हें जें वेगळेंपण आसा ताजें साहित्यांतलें तें खूब म्हत्वाचें. दुसऱ्यांनी जें बॉक्स थारावन एक आकाराची बॉक्स तयार केला आनी ते सगळ्यांक तातूंत बसोवपाक सोदतात जाल्यार हो बंडखोर. तातूंतल्यान बसचो आपूण तातूंत बसचो ना म्हणटा. आनी कवी लेखक सदांच बंडखोरूच आसतात. म्हणूनच तांचो आवाज खूब जाणांक कोडू लागता, दुखता. पूण चिमटे काडप, दुखोवप हेंय काम कवीचें आनी लेखकाचें आसता. आमचे गोंयकार जे आसा मुळांतच सर्जक, कलाकार. खंयचेय मळ घेयात, संगिताचें मळ घेयात. संगिताचे म्हळ्यार आमचे कडेन क्लासिकल गायकी आसा, शास्त्रीय आसा, त्या भायर लोकसंगीत आसा, आमचे कडेन कांतारी आसा आनी भावगिती आसा. आमचे कडेन वादक आसात, आमचे कडेन नर्तक आसात, आमचे कडेन गायक आसात, आमचे कडेन नाटक आसात, तियात्र आसा, आमचे कडेन चित्रीक आसात. आनी त्या भायर आमचे कडेन तरेकवार कलाकार आसा. हांव नांव घेना की आमचे कडेन एक चित्रकलाच घेतली जाल्यार आमचे कडेन आंजेलो फोन्सेका, यतेन सोजा, वासुदेव गायतोंडे, कृष्ण लक्ष्मण पै एक न्ही कितलींशींच नांवां आसात. आनी आयचे घटके पासून गोंयांत चित्रकला खूब म्हणजे बरी तरेन फुडें वता हें आमकां दिश्टी पडटा. तर गोंयची भूंय म्हाका दिसता ही गोंयची भूंयच आमकां प्रेरणा दिवपी, प्रेरणादायी अशें म्हजें मत आसा. आनी आमचे कडेन बाकीबाब जावन गेले, मनोहरराय सरदेसाय जावन गेले, जाणें आमचे कवितेक खूब खूब दिलें. बाकीबाबाचो गुरू कोण आशिल्लो? बाकीबाबाचो गुरू आशिल्लो पात्रीस रेनेर. बाकीबाबूच सांगता पात्रीस रेनेरा कडच्यान आपूण शिकलो कशी आज उत्स्फूर्त कविता येता तें. दुसरो ताजो एक शीघ्र कवी गोंयांत जावन गेला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, हांव नकळो, डोंगरेचो. तांणी तो कृष्ण भट बांदकार तो शीघ्र कवी, ताचे कडच्यान प्रेरणा घेवन बाकीबाब फुडें गेले. आनी अशे तरेच्यो प्रेरणा दिवपी व्यक्ती, कलाकार आमचे गोंयांत आसात. आनी आमची भुंयच ही प्रेरणादायी जाल्ल्यान आमचे कडेन शिकपा सारकें हांगा खूब आसात. हांव म्हजो स्वताचो गुरू हांव म्हणटा म्हजो शणै गोंयबाब. हांव केन्ना मेळूंक पावलो ना, पूण ताजी पुस्तकां म्हाका मेळ्ळीं आनी म्हाका एक गुरू मेळ्ळो अशें म्हाका दिसलें. चड करून भाशेच्या बाबतींत, हांव कथा कादंबरीच्या बाबतींत म्हणना, भाशा. शणै गोंयबाबान म्हाका एक स्वतंत्र अशी भास दिली. आनी म्हाका म्हणजे मेंटोरी आसात. रवींद्र बाब घे, बाकीबाब, मनोहरबाय, उदयबाब बायचे घटके आसा, हे म्हजे मेंटोर. तांचे कडच्यान म्हाका खूब शिकूंक मेळ्ळें. आनी ही शिकून घेवपाची वृत्ती आसा पळय ती खूब गरजेची. आनी म्हाका दिसता रजत तुकाय सांगता हांव, तुजें हांव तें आयले पेल्यान जर तुवें पळयलें, अवती भोंवतणी पळयलें जाल्यार तुका कितलेशेच लोक मेळटले. तुजे कडेन आसा, तुजे आजेचें तुवें उदाहरण दिलें. प्रत्येका कडच्यान प्रेरणा घेवपाक आमचे कडेन ती कुवत आसूं जाय, ती घेवूं मेळटा. आनी तुज्या आयले पेल्यान जर तुवें पळयलें न्ही, तुका केन्नाय समज कोणी अहंकारी मनीस दिश्टी पडलो जो तुका दिश्टी पडला, तुका कोणी वायट वागतना दिश्टी पडलो, तो वायट कित्याक वागला, ताजे कडेन अहंकार आसताचें कारण कितें हें समजून घेवपाक जाय. तातूंतल्यान दोन गजाली घडटात. ताजे कडेन पळोवपाची आमची नदर बदलता आनी दुसरें हांव तसो जावचो ना हो निर्धार मनांत कायम जाता. हें खूब गरजेचें. आनी तुजे कडेन ती नदर आसा म्हणून चड करून सांगता. आज तुवें आपली एक्सप्रेस करपा खातीर, अभिव्यक्त करपा खातीर तुवें कोंकणीचो आदार घेतला, हाजी म्हाका चड खोशी आसा. एक काळ आशिल्लो म्हजे भुरगेपणांत, एक काळ आशिल्लो जेन्ना कोंकणी आनी बरोवपाची भास अशें म्हणटाले आनी कोणी बरयल्या पासून ताका पिशांत काडटाले. कोंकणी ही क्रियादांची भास असो एक समज लोकां मदीं आशिल्लो. कोंकणीक हांव जेन्ना बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका घरच्यान पासून विरोध जाल्लो की तूं कितें बरयता, ही बरोवपाची भास न्ही, तुगेलो वायट वेळ वगडायता, अशे तरेन लोक सांगताले. पूण काळ बदल्ला. आज लोकांक आपले सत्वाची जाणीव जाल्या. हें स्वत्व जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. स्वत्व आसल्यारूच आमकां सत्व मेळटलें हें आमी याद धरपा जाय. आनी ताका लागून पूण हें फक्त कोंकणीचे वाट्याक आयलें न्ही, कोंकणीचे वाट्याक आतां आयलें, फाटलीं 50-60 वर्सां पयलीं आयलें. पूण हें मराठीचे वाट्याकय आयिल्लें. ज्ञानेश्वराक कितलें झगडचें पडलें कोंकणी मराठी एस्टाब्लीश करपा खातीर. संत एकनाथान तर बरोवन दवरिल्लें आसा, संस्कृत वाणी काय देवे केली आणि प्राकृत म्हणटाले मराठीक म्हणटाना, प्राकृत काय चोरा पासूनय आली अशें म्हणपी हो संत.
तांचे काळारी बी तांचे भाशेक हिणसावपी उणाक लेखपी समाज आशिल्लो आजूय आसा. पूण आतां तांकां आतां ते लजेक पडटात जेन्ना तुजे सारकेले तरणाटे कोंकणीक नेंगायतात आनी तातूंतल्यान अभिव्यक्त जावपाक सोदतात तेन्ना आपली चूक आशिल्ली म्हणपाचें मानून घेवपा नाका तांणी. पूण तांचे कृतींतल्यान आज दिश्टी पडटा ताजो म्हाका आनंद आसा. आनी कोणेच फॉर्मल एज्युकेशन कोंकणींतल्यान घेवना. हांव तरी शिकूना, आमच्या वेळार शाळाच नाशिल्ल्यो. उपरांत शाळा आयल्यात. आतां म्हजे सारकेल्यांनी फक्त लोक उलयतात तें आयकून आमी बरोवपाक लागले. आयकप आनी त्या प्रमाणे बरोवपाक लागले. आनी हांव तर म्हाका स्वताक भाग्यवान समजता कित्याक हांव अशाच गांवांत जल्माक आयलो, हिंदू कुटुंबांत जल्माक आयलो आनी क्रिस्तांव समाजांत वावुरलो. ताका लागून म्हाका सगळ्यो बोलयो म्हाका लागींच्यान आयकुपाक मेळ्ळ्यो, समजुपाक कळ्ळ्यो आनी ताका लागून ताजो परिणाम म्हणजे भाशेचेर, साहित्याचे भाशेचेर जालो आनी ते ताका लागून हांव म्हाका भाग्यवान समजता. आनीक म्हाका दिसता फॉर्मल एज्युकेशन तेन्ना कोणाकच नाशिल्लें. म्हजी म्हाका जाणचे पासून हांवें प्रेरणा घेतली तातूंत कोणाकच फॉर्मल एज्युकेशन कोंकणींतल्यान नाशिल्लें. आनी ताजे उपरांत आज जे येतात, आज जे तरणाटे बरोवपाक लागल्यात, तुजी खबर सांगना, गोंयांत जे बरयतात ते वाचून बरयतात, शिकून बरयतात. ताका लागून ताका एक वेगळी तरेची धार आसा. म्हजे भशेन रजतय बी भाशा आयकून उलोवन मागीर बरोवपाक लागला तेन्ना तातूंत कितें तरी ओरिजिनलिटी आसता. जेन्ना तूं शिकून कॉलेजींत वचून शिकता आनी मागीर ते पुस्तकांतलें वाचून किंवा दुसऱ्यालें साहित्य वाचून आपली म्हणून बरयता तेन्ना त्या भाशेचेर वेगळे वेगळे संस्कार जाल्ले असतात. ते बरें, गरजेचेच, पूण ते जाल्ले असतात. तूं बरयता किंवा हांवें बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना तें अनकन्वेन्शनल आशिल्लें. कित्याक आमी वाचताले, शाळेंत वताले मराठी शिकताले, पुस्तक वाचताले मराठी, मागीर इंग्लीश, हिंदी, पूण बरयताले कोंकणींत. आनी तेन्ना आमकां बरयतना स्वताची निजाची अशी भास सोदून काडची पडटाली, आयले पेल्यान मेळटाली. आनी जेन्ना तूं बरोवपाक लागता तेन्ना ऑटोमॅटीक भाशा तुका प्रसन्न जाता आनी तुका ऑटोमॅटीक सगळें सुचपाक लागता. फाटलीं 500 वर्सां कोंकणीन खूब भोगलां. पूण कोंकणी ही भास आमचे कोंकणी जनतेन पुर्तुगेजा वेळार जे लोक कन्वर्जना वेळार जे बाटाबाटी लागून पळून गेले, कोण कर्नाटका पावले, केरळा पावले, मुंबय पावले, पूण तांणी जिबेर आपली कोंकणी सांबाळ्ळी. म्हत्वाचें की जिबेर सांबाळ्ळी म्हणून तिगून उरली. आतां तूं अमेरिके पावला, तुवें जिबेर सांबाळ्ळ्या, तुजे आयले पेल्यान जे आसात तेय उलयतात, तुजे घरांत तुजी आजी आजो तुमची घरची तूं घरच्यान घेवन गेला पूण तूं जिबेर सांबाळ्ळ्या. आनी म्हणून तुका बरोवपाची जी प्रेरणा जाता ती कोंकणींतल्यान बरोवपाची उमळशीक आसा. तूं हरशीं वावुरता तो इंग्लीश वातावरण, अमेरिकन वातावरण, म्हणून तुगेलें जें नॉन फिक्शन आसा तें घडी तुका इंग्लिशींत बरोवपाक येतलें आनी सोंपें पण दिसतलें. पूण जें क्रिएटीव आसा, सर्जनशील साहित्य आसा तें तुजे भाशेंतल्यानूच तूं बरे तरेन मांडूंक आनी लोकां मुखार दवरूंक शकतलो. जेन्ना विचार, भावना, संवेदना दाटून येता तेन्ना हें जें तरल मन आसा तें संवेदनशील जाता आनी तेन्ना तुका बरोवपाची प्रेरणा येता. आनी तेच जेन्ना संवेदनशील मन तुगेलें तरल जाता तेन्नाच तुका कविता सुचता किंवा तुका बरें दिसता. आतां तुगेलें पुस्तक ऑलरेडी उजवाडा आयलां आनी हें पुस्तक आतां लोकां मेरेन पावतलें. बरयसर तें तुगेलें आशिल्लें, आतां तें लोकांचें जालें आनी लोकांनी तें वाचपाचें, ताजी मोलावणी लोकांनी करपाची आनी तोंड धापून लोक सांगता तें आमी आयकून घेवपाचें. ताजे कडच्यान कित्याक कोणें कितेंय म्हणूं पूण सगळें आयकून घेवपाचें, तें मान्य करपाचें अशें म्हणना. कितें घेवचें आनी कितें तातूंत भायर उडोवचें हें आमचेर आसा, लेखक म्हणून तुजेर आसा. तेन्ना ही मोलावणी म्हत्वाची. रवींद्र बाबान म्हणलां कितें सांगता तें म्हत्वाचें, कशें सांगता तें न्ही. रवींद्र बाब आपूण जें बरयतालो तातूंत तें म्हणटालो कितें सांगलां तें म्हत्वाचें, कशें सांगलां हें दुय्यम. पूण हें सदांच खरें आसता अशें न्ही. हांव इंग्लिशीन अशेय लेखक आसात जे उरफाटेंय सांगतात. आतां फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच कवी स्टीफन मलार्मे
तो म्हणटा पोएट्री इज मेड नॉट जस्ट विथ आयडियाज बट विथ वर्ड्स. म्हणजे फकत तुझे विचार तुझी कल्पना तुवें कवितेंतल्यान मांडल्यो म्हण जायना, तुजे कडेन ते शब्द भांडार जाय ते कवितेचे वर. आनी तातूंत हांव ताजे कडेन सहमत आसा. वेळ जायना मरे ते थोडे भितर उलयले हांव इल्लो चड वेळ घेता. तर जनरली कितें आसता, तुका कितें विचार येता तेन्ना तो विचार सदांच अर्थगर्भ आसतात, अर्थपूर्ण आसतात. तुगेले प्रत्येक कवितेंत म्हाका तातूंत जो अर्थ आसा तो जाणवता आनी ती कविता अर्थपूर्ण जाल्या. पूण अर्थपूर्ण कविता विचार कल्पना लोकां मेरेन पावयतले जाल्यार ताका अर्थवाहक म्हूण एक माध्यम लागता. तें माध्यम, ती अर्थवाहक माध्यम जें आसा ती भाशा. म्हणून भाशा ही सदांच, हांव अजुनूय भाशा म्हगेली परिपूर्ण म्हणना, हांव शिकत आसा. आनी तीच भावना घेवन आपूण अदीक अदीक शिकपाचें आनी अदीक अदीक बरे तरेन अभिव्यक्त जावपाक खंयचें वाहन घेवपाचें हें तुजे कडेन आसा आनी तो प्रयत्न तूं चालू दवर. अमेरिके आशिल्ल्यान तुजे मर्यादा आसात. तुज्या आवती भोंवतणी कांय कोंकणी उलोवपी लोक आसतलेच अशें ना, एक आसतें पुरो, पूण तरिके आसतना आनीकय लोक आसतले. आनी ना जाल्यार पसून वतना 4 पुस्तकां जर व्हेलीं ते पुस्तकां तुका सांगात दितलीं आनी तुका तुगेली भाशा निवळावपाक किंवा अदीक बरी जावपाक, अदीक प्रभावी रितीन तुगेली विचार मांडपाक तुका मदत करतली. आनी ह्या खातीर हांव चड करून सांगता, आमचे संत तुकाराम सारके जे संत जावन गेल्यात ते पासून सदांच म्हणटाले, तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव, शब्देची गौरव पूजा करू. शब्द हे खूब म्हत्वाचें आनी चड करून साहित्याच्या मळाचेर शब्द हो अल्टिमेट. इवन बायबलांत म्हणलां, वर्ड वॉज विथ गॉड आनी वर्ड बिकेम गॉड, वर्ड इज गॉड. हाजो अर्थच असो की शब्द जो आसा, भाशा जी आसा ती सदांच अल्टिमेट म्हणून आमी पळोवपाक जाय. भाशा जर बरी आसली जाल्यार कसलोय एकादोय व्हडलो कठीण पासून विचार लोकां मेरेन सहज पावूं येता. ते ह्या खातीर हांव चड करून ह्या भाशेचेर हांगा थोडोसो भर दिल्लो आसा. आमी केन्नाय कसलो विचार जर आयलो आमी तो लोकांक सांगूंक सोदतात आनी तेन्ना त्या खातीर आमकां जशें एक विचाराक आमी एक आंगली घालतात, ताजेर अशें म्हणटात की, हांव तरी म्हणीन की लँग्वेज इज ए कॉस्ट्यूम put on your expression. तुगेलें एक्सप्रेशन जर अभिव्यक्ती जें करूंक सोदता तें जर प्रभावी रितीन लोकां कडेन पावयतले जाल्यार त्या खातीर ताजे आंगार जे उतरां आसतलीं, जे शब्द आसतले, जे भाशा आसतली ती लोकांक आकृश्ट. हांव आतां हांगा घालपाक घरा कडेन बांदून घालून रावतलो, पूण हांगा येतना बरें शर्ट बी घालून येता कित्याक हांव तुमचे मुखार प्रेजेंटेबल दिसचो म्हणून. तशें तूं जें सांगता तें लोकां कडेन प्रेजेंटेबल जावन पावचें ह्या खातीर ह्या भाशेची गरज आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता जावं बायबलान जावं संत तुकाराम म्हणटा किंवा ज्ञानेश्वर म्हणटा अशें सगळे म्हणटात ते तशे तरेन हे भाशेचेरय आमी जाता तितलें प्रभुत्व कोणाक मेळचें ना. आपूण परिपूर्ण ना इतली भावना आमचे तकलेन दवरल्या पुरो आमी अदीक अदीक हे उतरावळ एकठांय करून चड प्रभावी रितीन आपले विचार लोकां कडेन पावोवंक शकतले. रजताचो हो पयलोच झेलो हो तरणाटो. हाजे बरोबर सांगाताक एक सुंदर तरणाटी तागेली पार्टनर म्हणून ताका मेळिल्ली आसा आनी ती तितलीच संवेदनशील मनाची, ती तितलेच वाचन बी आशिल्ली. आनी अशें आसतना हो तरणाटो आसून आनी मोगांत आसून पासून प्रेम कविता कित्याक बरोवना असो कोणाकी प्रश्न पडूं येता. म्हाका पडलो, पूण म्हाका पडलो हांवें तो रोखडो फाफडून उडयलो. हाजो अर्थ तुवें बरोवची अशी म्हजी अपेक्षा आसा अशें न्ही, पूण जर तुजी कविता तुका आयली जाल्यार अवश्य ती बरोवन उडय. म्हजी याद सांगता, लक्ष्मणराव सरदेसायन म्हाका एक फावटी विचारलें, दामोदर, तो म्हाका भाई म्हणनाशिल्लो तेन्ना, दामोदरी म्हणनाशिल्लो, दामोदर तूं
मोग करून लग्न जाला पूण एकय प्रेम कथा कित्याक बरोवंक ना तेन्ना म्हाका पयले फावटी लक्षांत आयलें की हांव एकय कथा प्रेम कथा म्हणून बरोवंक ना म्हणून. आनी मागीर ताका म्हाका विचार आयलो, ताणें विचारलें तें खरें पूण हांवें कित्याक बरोवपाक जाय, म्हाका ती कथा येवना. आयली बघा हांव कशें बरयतलो. तुकाय तशेंच कविता जर आयली सोडनाका, पूण येवना जाल्यार मुद्दाम वांकडी वाट करून बरोवपाक वचनाका. तरणी पिरायेचेर तागेली कविता ताणें कांय वाचून दाखयल्यो आनी खूब बरे तरेन प्रेजेंट केल्यो. म्हाका दिसता लोकांचे मनांत पावल्यो, लोकांच्या काळजांत मेरेन पावल्यो, त्यो रिगल्यो. पूण तरणी पिरायेर ह्या कवीच्या मनांत जी आवर्तनां, जी आंदोलनां किंवा ही तुवें जशें चड उतार म्हणलें तशीच वेदनेची ल्हारां जी तुजी मनांत उप्रासतात तांकां वाट करून दिवपा खातीर तूं कविता बरयता हें म्हाका कविता वाचतना जाणवलें. सगळी बारीकसाणीन वाचूंक ना, चाळून पळयल्या उसरां म्हाका पुस्तक हातांत पडलें. पूण आपल्या अंतरमनांतलो जो संघर्श आसा ताका वाट करून दिवपा खातीर तुवें ह्यो कविता बरयल्यात. हो संघर्श कितें? हो संघर्श हो सदां काळ चालत आसता, चिरंतन आसता. प्रकृती आनी विकृती हांचे मदले संघर्शांतल्यानच आमची संस्कृती निर्माण जाता. ही संस्कृती जी निर्माण जाता, ही संस्कृती निर्मितीची जी प्रक्रिया आसा ती संघर्शांतल्यान तयार जाता. म्हणून हो संघर्श आसा तो आमच्या सगळ्यांच्या साहित्याचो एक स्थायी भाव आसा. हो संघर्श तुज्या मनांत आसा, तुज्या हो आंतरीक संघर्श तुका कविता बरोवपाक प्रेरीत करता. म्हणून तुजे कडच्यान ह्यो कविता बरोवन जातात. हो संघर्श सगळ्यांच्याच मनांत आसता. आमचे कडेन सदांच मनांत दोन मनांचो एक संघर्श चालू आसता. संघर्श कितें दोन समाजां मदीं, दोन लोकां मनशां मदीं आसूं जाय म्हणून ना, मनांतय संघर्श आसता. हो संघर्श करीत कशे तरेचो आसता? एक मन वळी बांदता, दुसरें मन वळी मोडटा. एक मन काळोख पांगरून जावंक सोदता, लिपून घेवपाक सोदता आपल्याक. एक मन उजवाड्याक होरायता, उक्तीपण सोदता. एक हो संघर्श हो जालो तात्वीक सांगता तुका हांव. पूण वेगळे वेगळे पावंड्याचेर अशे संघर्श आमचे मनांत आसतात आनी हे संघर्शच आमकां बरोवपाची कवीक तरी कविते बरोवपाक प्रेरीत करतात. कवी आपणाली स्वयंप्रेरीत जी अनुभूती आसा ती स्वयंस्फूर्त शैलींतल्यान अभिव्यक्त जाता करता तेन्नाच ती एक वेगळी तरेची, आतां तुवें कविता आमी वेगळी म्हणली, ती वेगळी तरेची जाता. आनी अशी तरेची वेगळी तरेची जी कविता आसता ती केन्नाच अपेक्षा धरनाका की सर्वसामान्य मनशाक ती आम वाचकाक ती आवडटली, ताका ती तांचो माथ्यार घेतलो अशें ना. पूण जे कोणाचें मन, एक चोखंदळ वाचकाचें मन जें नव्याक वेंगावपाक सोदता, उक्ती मनान नवी वेंगावपाक सोदता, ताका ती आवडटली. आनी ताका आवडली जाल्यार तो कवितेचो कस लागतलो, तोच कवीचोय कस लागतलो. म्हणून आमी सरसकट लोकां खातीर आमी कविता बरयतात, साहित्य रचतात तें समजनाका. आनी कोणा कडच्यानय वायट प्रतिक्रिया अशी तशी प्रतिक्रिया आयल्यार ती समजून घेवपाची. तातूंत तथ्य ना अशें न्ही, तातूंत तथ्य आसता. पूण जेन्ना एक मनीस तुका मेळटलो जो उक्ते मनान नवे विचाराक, नव्या कल्पनेक वेंगायतलो आनी तुका ती बरी जाली म्हूण सांगतलो, तें खरें आसतलें. आनी ताका लागून अशी चोखंदळ वाचकांची आमकां तुजे सारकेल्या आनी म्हजे सारकेल्या बी गरज आसता. आनी देखून हांव तुका हें सांगता, ते लेखक आनी कवी हो वेगळो कित्याक ताजेर हांव थोडें भितर सांगता. लेखकाची वृत्ती ही एक वेगळी तरेची आसता, स्वप्नाळी आसता. स्वप्न सगळेच पळयतात, पूण लेखक आनी कवी जे स्वप्न पळयतात ताका एक वेगळे तरेचो आकार मेळटा. मागीर अशें म्हणटात की मॅन इज जिनियस वेन ही इज ड्रिमींग. मनीस जेन्ना स्वप्नांत आसता तेन्ना तो सर्जकय आसता आनी तो एक जिनियस आसता. तुजे कडेन तुका अशीं स्वप्न पडटात जेन्ना कितें वयर सकल वयर सकल ही स्वप्न तुगेलीं, ती स्वप्नांत तुगेली मागीर शब्दांचो आकार घेवन कवितेंतल्यान व्यक्त जातात. आमची आनी ही स्वप्नां कसलीं तेंय सांगता. एक वेगळी तरेची स्वप्नां आसतात, अप्रुपाची स्वप्नां जी सर्वसामान्य मनशाक पडनात, फक्त कवीक पडूंक शकतात, लेखकाक पडूंक शकतात, पूण कवीक चड करून. आनी ही जसो कार्ल सेनबर्ग एक विचारक सांगता, पोएट्री इज अ डायरी केप्ट बाय
sea creature. Poetry is a diary kept by a sea creature who lives on the earth, on land, and wishes to fly. आणि ह्या खातीर आमी कवी जे आसात तांचे कडच्यान आमी अपेक्षा करच्यो आनी कवींनी बी अशेंच आपले पांय उदकांतल्यान भायर सरून जमनीक लावचे आनी वयर मळबांत उडपाचें सपन पळोवचें आनी कल्पनेन वाऱ्यार भोंवर मारूंकूच जाय. अप्रुपाचे विचार, अप्रुपाच्यो कल्पना मनांत उफेन येवपाकच जाय. पूण ह्या झाल्यांत तुवें ज्यो व्यक्त केल्ल्यो वेदना आसात त्यो संवेदनशील वाचकाक आनी चोखंदळ वाचकाक बरे तरेन समजल्यात. साईन ते खूब बरे तरेन प्रकट केल्या, हसत हसत सांगल्यात. पूण त्यो वेदना आयचो काळ हो खूब गरजेचो. आयचो काळ वेद समजून घेवपाचो न्ही. वेद आसात थंय आसूं दी. आयचो काळ वेदना समजून घेवपाचो आनी वेद कुशीक दवरया, वेदना समजून घेवया आनी ही वेदना अभिव्यक्त जावन लोकां मेरेन कशी पावतली, लोकांचे काळजाक हात कशे घालतली हाचो विचार करया. गोंयचे भाशे कडेन, गोंयच्या संस्कृताये कडेन तूं खूब लागीं रावला आनी म्हणूनच जेन्ना तुका कितें बरोवपाची उत्फर्के येतात तेन्ना ते भाशेंतल्यान, ह्या मातयेंतली भाशेंतल्यान, लँग्वेज ऑफ द सॉयल तूं तें व्यक्त करूंक सोदता आनी हे व्यक्त आनी तातूंतल्यानूच तूं प्रामाणीकपणान चड प्रामाणीकपणान व्यक्त जाता अशें म्हाका तरी दिसता. तुका इंग्लीश कळटा, तुका मराठी कळटा, तुका हिंदी कळटा, घडये आनीकय भाशा कळटा आसतल्यो अमेरिकेक राविल्ल्यान इंग्लीश कळटाच. पूण जेन्ना अनेक भाशे कळटात त्या भाशांतल्यान तुका बरें दिसलें ना. तुका बरें दिसलें आपले मातृभाशेंतल्यान या आपले भाशेंतल्यान. हें खूब म्हत्वाचें आसता. तुवें रविंद्रनाथ टागोर वाचलो, अटल बिहारी वाजपेयी कविताय बी तुवें वाचून पळयल्यो. तुजे इंग्लिशी लेखक खूब वाचले आसतले, नॅचरली तुवें वाचले आसतले. तुवें वाचन खूब बरें आसा म्हणून म्हाकाय जाणवलां आनी म्हणून सांगता वाचन कितलेंय कर पूण वाचनाचो प्रभाव तुगेली साहित्याचेर, तुगेल्या विचाराचेर पडपा दिनाका. तातूंतल्यान जे विचार येतात ते स्वतंत्र येवन दी. तुगेली भास स्वतंत्र जावं दी. तूं जें अभिव्यक्त जाता ती तुगेली स्वतंत्र अभिव्यक्ती. ह्या नदरेंतल्यानूच तो विचार करून तो घे. आनी खूब जाण दिसलें ना कोंकणींत म्हणून व्यक्त करूंक मेळटा सगळे विचार. म्हाका केन्ना दिसलें ना. हांव नोकळो लोकांक कित्याक अशें दिसता. म्हाका एकलो मनीस मेळ्ळो, तो ताका इंग्लीश बरी कळटा आनी कोंकणीय बरी कळटा. तो कितें ट्रान्सलेट करूंक सोदता. तो म्हाका आपूण इंग्लिशीन हें बरें पुस्तक आसा, आपूण तें कोंकणीन ट्रान्सलेट करता. हांवें कर म्हळें, गरज आसा आमकां. करपाक घेतलें आनी मागीर म्हाका थोड्या दिसांनी ना रे जायना, कोंकणींत येना तें सगळें सारकें, इंग्लीश म्हणटा इंग्लीश न्ही. हांवें सांगलें बरें आसा, तुका कोंकणी कळटा आनी मराठी कळटा न्ही. तूं म्हळें हांवें ताका एक पुस्तक दिलें, हें कोंकणी पुस्तक, हें आतां इंग्लिशीन कर. 15 दिसांनी आयलो आनी म्हाका म्हणलो ना रे बाबा आपल्या दिशिल्लें जाता म्हणून कोंकणीन करपाक आनीक कठीण मारो. आपली भास पळय आसा ती आपल्याक सोंपी दिसता. दुसरी भाशेंतल्यान अभिव्यक्त जातना आपल्याक ती कठीण लागता. पूण केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमची भास म्हणजे सदांची तोंडावेली भास ती आनी कितें साहित्यीक भास जावंक शकता. पूण जेन्ना अनुवाद करपाक येतात तेन्ना आमचें लक्षांत येता. म्हणून आमचे पांय जमनीर आसात, तुजे पांय जमनीर आसात, तुजी नाळ हांगा पुरिल्ली आसा आनी तुका एक खूब बरो सांगात हांगा मेळिल्लो आसा, तुजे बरोबर आसा. तेन्ना तुजी प्रतिभा, तुजी प्रज्ञा, तुजी विचार प्रगल्भ जायत रावूं. तुका हांव आशिर्वाद बी दिवपाक इतलो जाणटो जावं ना, पूण तुका शुभेच्छा दिता की तुज्या हातसून खूब बरें साहित्य निर्माण जावचें आनी तातूंतल्यान प्रेरणा घेवन आयची तरणाट्यांनी तुजे कडच्यान स्फूर्त घेवन फुडें वचचें. हांव जाणा एकाची 4 उतरां जाल्या आमगेलीं, पूण हांवें विचार केलो की तुमचे मुखार हांव खूब फावटी उलोवंक शकता, रजत आनी सिया मेळचें ना म्हाका. म्हणून एकाची 4 करून हांव उलयलां. तुमी सगळ्यांनी मानून घेतलें. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद भाई. खूब सुरबूस अशें देखदिणें आनी मार्गदर्शन करपी उलोवप जालें. रजतान आपलें पुस्तक मम्मी आजी डॅडी आबाक वांगडाच
समर्पीत केला आपल्या घरकान्नीक म्हळ्यारच डॉक्टर सिया कामत हांकां. डॉक्टर सिया हे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन हांगा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो म्हणून रुजू आसा. बँगलोरच्या IISc हांगच्यान ताणें आपली PhD मेळयल्या. शैक्षणीक क्षेत्रा भायर सिया एक उत्तम भरतनाट्यम डान्सर आनी तातूंतय ताणें संगीत विशारद ही पदवी लेगीत मेळयल्या. सुवाळ्याच्या निमणे पावण्यार मागता डॉक्टर सिया लागीं तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. म्हजेंय पयलें कोंकणी भाशण. पयलीं खूब आनंद जाता रजताक आनी म्हाका. आमी अमेरिकेक आसतात, कोण म्हणजे आमची गोंयची लोक आमकां चड मेळना. अशी तशी 2 फ्रेंडां आसा आमची. एक रजतालो स्कुलांतलो फ्रेंड, ताजी बायल अमेरिकन, सो आमकां इंग्लिशूच उलोवचें पडटा. म्हणटकीर आज तुमी सगळीं मेळ्ळी, आमकां इतलो सुंदर हो कार्यक्रम करपाक मेळ्ळो आनी ताजे खातीर खूब जाणांचो हातभार लागलो. हाजे खातीर आमी खूब आभारी. पयलीं म्हणजे इतले ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मावजो भाई हे आमकां आज चीफ गेस्ट मुखेल सोयरे म्हणून लाभले, तांचे खूब आभार. आतां तांणी म्हणलें की रजतान सिया तुजे खातीर कितें म्हणजे अशें श्रिंगार रसाची कविता बरयल्या काय म्हणून. तर ना, पुस्तकान 31वें पानाचेर 5वी कविता आसा, ती म्हजे खातीर बरयल्या. ताचें टायटल इज एकटे फुडें वच. तर म्हजो हांव PhD खातीर इंटरव्यूज आशिल्ले म्हजे. सो म्हाका, हांव पुणे आशिल्लें, तो अमेरिकेक. म्हाका मुंबय बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, थंय इंटरव्यू आशिल्लो. एक्ट्रॅक म्हणून आनी एक टाटाचें इन्स्टिट्यूट आसा, थंय इंटरव्यू. आनी दुसरे दिसा IISc बँगलोर इंटरव्यू. हांव कशें वतलें, हांव एकलें केन्नाच विमानान ट्रॅवल करूं नाशिल्लें. हांव कितें करूं, कशें वचूं, हें एकटे फुडें वच. सो IIScन पावलें, PhD जाली. ही कविता म्हजें जेन्ना ताजे भशेन सकल म्हणजे निर्शेणी हांव एक्सपिरियन्स करतालें तेन्ना ही हें म्हजें इन्स्पिरेशन आसतालें. ती एक्चुली रेंडिशन म्हणजे प्रतिपादन म्हणपा जाता, आय थिंक इन्स्पायर्ड फ्रॉम वॉक अलोन ही जी रविंद्रनाथ टागोर हांची कविता आसा, एकला चलो रे. सो थीम ती, पूण ताजे वर्जन फॉर मी. सो हे आमचें इक्वेशन. सो एनिवे, सो आयचे आभाराचें उलोवप करपाक पयलीं म्हणजे भाई मावजो हांचे पयले फावट आमी इतले म्हणजे हांव जेन्ना पयले फावट भाई मावजाक मेळ्ळें तेन्ना इतले सेन्सिटीव आनी इतले सरळ भाशेन उलोवपी लेखक, आनी वयल्यान क्युरियोसिटी फक्त आपल्या लिटरेचरा बद्दल न्ही, कोंकणीच्याच लिटरेचरा बद्दल न्ही, तर सायन्स, टेक्नॉलॉजी, आमचे ChatGPT पर्यंत डिस्कशन जालें. आनी तांचो इंट्रस्ट जाणून घेवपाक रजतूच न्ही तर हांवूय कितें करता हाजेर हें खूब सुंदर डिस्कशन जालें आमचें तांचे घरा. हें पळोवन आमकां खूब उमेद मेळ्ळी. आनी तांचे वर्क एथीक, तांचो ट्रॅवल आसून सुद्दां तांची डिसिप्लीन जी ते फॉलो करतात ती खूब इन्स्पिरेशनल आमकां. आनी इतले सगळे आसून सुद्दां ते आज हांगा आयले. ते काल, आय थिंक काल पावल्या दिसता गोंयान, आनी तरी पूण हांगा आयले. तर खूब खूब आमी आभार मानतात तांचे. तेच बरोबर लेखक गायक साईश पाडर्लीकर, जे म्हणजे हांवें तांचे बद्दल वेगळी कितें रजताल्यान तांचें कनेक्शन खूब पयलींचें. आनी तांणी रजताचे उल्याक एकदम क्विकली मान्यताय दिली आनी हांगा आयले. तांचे खातीर खूब 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 थँक्यू. आनी
खूप खोलायेन अप्रिशिएट केल्यो रजताल्यो कविता की त्यो खूप वेगळ्यो आसात आनी ताचे फाटल्यान जो कितें भाव आसा तो तांकां कळ्ळो आनी तांणी हांगा येवन त्यो तांकां ज्यो कविता आवडल्यो त्यो म्हणल्यो म्हणून आमी खूब आभार व्यक्त करतात तांचे. तशेंच हांगा ज्येश्ठ लेखक ॲडवोकेट उदय भेंब्रे कांय कारणां लागून पावले ना, पूण तांणी ह्या पुस्तकान प्रस्तावना बरयल्या तातूंत तांचें मत मांडलां की हें पुस्तक कित्याक गरजेचें आसा आनी रजतान अमेरिकेन रावन सुद्दां जशें रमान सांगलें होदोळ की कोंकणी बरयली आनी तातूंत कविता, सो तांचेय खूब आमी आभार मानतात हांगा. आनी एक गजाल म्हाका सांगन दिसता भाई मावजो आनी उदय बाब हांच्या दोगांय बद्दल की ते आमकां तांचे कडल्यान आमी पळयलें की ऑथर्स फ्रीडम हें तांणी आमकां दाखोवन दिलें की कशें आमी तें यूज करपाक शकतात लिटरेचरान. हाजोय आमकां खूब हाजे खातीर खूब आभार. तशेंच हें पुस्तक प्रकाशीत जावचें नाशिल्लें जर आमकां संजना पब्लिकेशन्सचे दिनेश बाब मणेरकार हे मेळूं नाशिल्ले. आमी अमेरिकेंत आसतात ही खरें म्हणजे म्हजी आनी आमच्या दोगांची तांचे कडेन दुसरी भेट. पयली भेट 5 वर्सां पयलीं जाल्ली पूण सगळें कम्युनिकेशन फोनाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर खूब बरे रितीन पार पडलें आनी आयचो हो सुवाळो इतलो सुंदर तरेन जालो ताचे खातीर तांचे खूब आभार. तशेंच हें पुस्तक करपाक हातभार लागला तांची ऋषिकेश बाब आठावले आनी प्रिंटर रामा हळमळकार हांणी टायमार प्रिंटींग केलें, टायप सेटींग केलें खूब उत्तम रितीन, तांचोय खूब आभार. आनी म्हजी जिवलग मैत्रीण रमा बोरकार, रमा तलवडकार, जाणें कितले सुंदर रितीन हांगा सूत्रसंचालन केलें आनी खूब बरे रितीन पार पडले हो प्रोग्राम, ताचे खातीर ताजेय खूब आभार. आनी ईशान कामत हाजे बद्दल हाजे आभार करता तितलेच थोडे. आमी होदोळ रजतान सांगलेंच ताचे बद्दल, पूण म्हाका जें जाणवलें ईशाना बरोबर, ईशान आनी रजत ह्या पुस्तकाचेर काम करताले तेन्ना, की ईशानाचें एन्थुजियाजम आनी ताजो तो कमिटमेंट की ना हें आपूण करतलो, हें आमी सगळ्यांनी शिकपा सारकें आसा ईशाना कडल्यान. आनी ताजे बरोबर ताजी पेरंट्स आर्किटेक्ट माया कामत आनी ताचे पप्पा आर्किटेक्ट मंगेश कामत हांचे दोगांचो हातभार ईशानाल्या कामाक खूब म्हत्वाचो आसा. आनी आमी तांचे तिगायचे आनी वेदांक सुद्दां जो हांगा पावलो ना पूण वेदांक कामत ईशानालो भाव धाकलो, आमी तांचे सगळ्यांचे आभार मानतात. सो प्लस हे पुस्तक जावपा खातीर ज्या लोकांचो क्रिटिकल फीडबॅक रजताक मेळ्ळो ती डॉक्टर किरण बुडकुले, किशोरीताई सिंगबाळ आनी होदोळ सांगिल्ले तशें ॲडवोकेट उदय भेंब्रे प्लस भाई मावजो सुद्दां तांणी बी आपलो फीडबॅक दिलो, साई पाळणीकार, हांचे सगळ्यांचे फीडबॅकाक लागून हें पुस्तक जालें आनी पार पडलें आनी आज तुमचे पर्यंत पावलां. तुमी ताजो बरो आस्वाद घेवचो. हो प्रोग्राम करपा खातीर ज्या मनशान आमच्या लागींच्या सोयऱ्यान खूब हातभार लायला तो प्रबोध कामत. हय, तांचेय खूब आभार. तांच्याय कडेन रजत तर 5 वर्सांनी इंडियेन आयला आनी गोंयान, सो हो प्रोग्राम करपाक प्रबोध आनी सिद्धराज मोपकार हांणी दोगांयनी खूब हातभार लायलो. तशेंच आयचे सुवाळ्याक आमकां मदत केल्या जय, निलय हांचे सगळ्यांचे खूब आभार. आनी हो प्रोग्राम जावचोच नाशिल्लो जर तुमचे सारकिले रसीक हांगा आयले नाशिल्ले जाल्यार, पूण रजताचे उल्याक मान दिवन वॉट्सॅपाचेर इन्विटेशन्स, थोडी फेसबुकाचेर इन्विटेशन पळोवन आयली हांगा, आमकां खूब बरें दिसलें तुमकां सगळ्यांक मेळून. आनी थँक्यू सो मच तुमी आयली आनी वतना पुस्तकाची एक कॉपी घेवन जरूर वचची. थँक्यू सो मच. आनी आमगेले 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं.
देव बरें करूं सिया. आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळीं हाजीर राविल्ले खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. असोच तेंको तुमचो सगळ्या कार्यावळींक आसचो अशें मागतां. परतून एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं. शुभरात्री.